आमकां आमची स्वता पुरती खावंक इतर जी पळय एक्स्ट्रा कितें असली ते आमी विकली. हे विकून म्हाका वर्साक 50,000 मेळ्ळे, हे विकून म्हाका वर्साक 1 लाख मेळ्ळो, हे विकून म्हाका वर्साक 1.5 लाख मेळ्ळो. इतलेंच न्हू, आमचे कडेन अशें एग्जाम्पल आसा शेतकार 10 लाख रुपया कमयता भाजयेंतल्यान, 50 लाख रुपये कमयता, 55 लाख रुपये कमयता. अशी आमचे कडेन एग्जाम्पल आसा. आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार आमचे कडेन आमचे मदीं आसा आमच्या गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन प्रमोद प्रेमेंद्र शेट. तुमकां खबर आसा गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हे अशें कॉर्पोरेशन आसा की तुमी जर भाजी लायली जाल्यार भाजी तुमची विकत घेवपाची आनी तेचें मार्केटींग करपाचें काम हे आमचें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन करता. तुमी कांयच करपाची गरज ना, तुमी फक्त भाजी पिकोवपाची आनी त्या कॉर्पोरेशनाक सप्लाय करपाची. भाजी विकपाचें काम तें कॉर्पोरेशन करता. आनी इतलेंच न्हू, तर तुमची भाजी विकत घेतकीर 10 ते 15 दिसां भितर पयशे तुमच्या अकाउंटाक ट्रान्सफर करपाची बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ते घेता. सो म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की आमी सगळ्यांनी शेतकारांनी मातशें सिरियस जावया आनी आमच्या जे दोतोराचें स्वप्न आसा की कितें तर आमी शेती बद्दल एक क्रांती घडोवपाक जाय. शेतीक आमी खुबशे बदल करपाक जाय. आमी शेती बद्दल सेल्फ सफिशियंट जावपाक जाय, आमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय, जेणे करून आमी आमचे जी पळय पिकावळ आसा ती आमी तयार करपाक जाय. आमची स्वता कन्जम्पशनाक तरी आमी तयार करपाक जाय. आनी आमचे मोठ्या प्रमाणात जे पयशे हे भाजी परचेज करपा खातीर आमी जे पळय भायर दुसरी राज्यांतल्यान आमी परचेज करतात ते आमी भायर धाडटा. दुसरी म्हणल्यार आमचे कडेन एक कम्युनिटी फार्मिंग स्कीम आसा आनी स्कीम अशी आसा की ह्या स्किमीच्या अंडर आमी सादारण 90% सबसिडी शेतकाऱ्यांक दिता. तर म्हाका आयज सगळ्या शेतकारां कडेन एक विनंती करून दिसता की ही 90% सबसिडी आमी दिता पयली तेजो तुमी पुरेपूर वापर करून घेवपाक जाय. तुमी तेजो फायदो करून घेवपाक जाय. कित्याक इतली सबसिडी खंयचेच राज्य दिना. आमची गोंय सरकार जी पळय सबसिडी शेतकारांक दिता आनी जितली सवलती दिता तितली सवलती खंयच दिना, खंयचेच राज्य दिना. पूण फक्त कितें आसा आमी थोडे सिरियसनेस दाखोवपाक जाय. आमी थोडे शेतकार सिरियस जावपाक जाय. हे शेतकार जर सिरियस जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे दोतोराचें जें पळय स्वप्न आसा तें आमी सगळे पुरय करतले आनी आमी दोतोराच्या स्वप्नाक आमी हातभार लायतले. इतलें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं सर. सगळ्यांची उतरांनी स्वागत जाल्लें आसा. तशेंच ह्या कार्यावळीची त्याच बरोबर जायत्या येवजणेची म्हायती आमचे डायरेक्टर सरांनी तुमच्या मुखार दवरिल्ली आसा. दुसऱ्या खिणाक हांव श्रीमती निलिमा गावस झेडिओ साखळी हांच्या लागीं विनवणी करता की तांच्यांनी आमचे मुखेल मंत्री भौमानिस्त डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां फूल झाड भेटून तांचें स्वागत करचें. त्याचबरोबर हांव दीक्षा खानोळकर हाका विनवणी करता की तांच्यांनी डॉक्टर चंद्रकांत शेटये बिचोलींचे आमदार हांकां फूल झाड भेटून तांचें स्वागत करचें. तशेंच हांव नवनाथ पिसुल्लेकर हांकां विनवणी करता की तांच्यांनी श्री प्रेमेंद्र शेट मये आमदार हांकां फूल झाड भेटून तांचें स्वागत करचें. त्या उपरांत हांव प्राजक्ता महाजी हांच्या लागीं विनवणी करता की तांणी उपस्थित सगळ्या मानेस्तांक फूल झाड भेटून तांचें स्वागत करचें. सगळ्यांक देव बरें करूं. कार्यावळ मुखार करतना हांव बिचोलेंचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटे हांच्या लागीं विनवणी करता की तांच्यांनी ह्या खिणाक आपले उलोवप करचें. नमस्कार. आज ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाने आयोजित शेतकऱ्यांक सपोर्ट प्रायज म्हणून जो हल्लीच जो दुष्काळ जाल्लो की पावस चड पडून आमची जी शेतां पिड्ड्यार जाली ह्या फंक्शनाक आमच्या बरोबर आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच मयाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, आमचे डायरेक्टर संदीप फळदेसाय, आमचे सगळे नवनिर्मित झेडपी पद्मा मळी, कुंदा मांद्रेकर, आमचो सुंदर नायक, तशेंच आमचो महेश सावंत, आमचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो जनरल सेक्रेटरी दया कारबोरकर, उपस्थितार असलेले पत्रकार आणि सगळे शेतकार. हांव तुमकां सगळ्या शेतकऱ्यांक इतलेंच सांगता, खुबश्या लोकांक कितें दिसता इलेक्शना पयलीं जर आमी डिक्लेअर केले सपोर्ट प्रायज जाल्यार आसतात थोडे ऑपोजीट, ते कितें सांगता काय सरकार सपोर्ट प्रायज बी दिवचो ना, झेडपी येता म्हणून दिता म्हणून सांगता.
नाल्यार झेडपी येता म्हणून आमदार शेतान वता म्हणून सांगता. पण एक लक्षात दवरा, आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सदांच सामान्य मनशाक जो प्रॉब्लेम जाता ते सबंदीत ऑफिसाच्या टायमार न्ही किंवा गाडयेक बसले ताका जाणवले की कोणी तरी नजरे काडले की बाबा अशें हें जालां की पावसाक शेताक घुसला तांकां सपोर्ट प्रायस दिवपाक जाय जाल्यार ते इमिजिएटली डिसिजन घेता. आनी डिसिजनच घेना पण ते कशें इम्प्लिमेंट जातले. तुमकां जर सगळ्यांक याद आसा मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें की डिसेंबर मंथ मॅक्स डिसेंबर की जानेवारी 15 पर्यंत आमी आणि आयज आसा जानेवारीची कितली तारीख आसा गेल्ले आसा काय ना खूप जाणांक एक हे आसा डावट आसा की सरकारान शेताक आतां जर आपूण म्हाका एक हेक्टर करपाक इतलो खर्च जालो सपोज 70-80 हजार जाल्यार तितलोय दिवचे. एक लक्षात दवरा, सरकार दिता हो सपोर्ट प्रायस दिता म्हणजे कितें की सगळीच लुकसाण जायना. अजूनय हांव काय सांगता, नाल्ल विकत खायना, तांदूळ विकत खायना, कांयच विकत खायना अजूनय इतकी वर्सां जाली. पण प्रोवायडेड तुम्ही ते सारकें करपाक जाय. आमचें कितें जाता, शेजारी मेरेल्याकच नाका जाता आनी ते कम्युनिटी फाटीन 10 जाण करताले 11 वाडटा ते ऑब्जेक्शन हाडटा. अशें प्लीज करूं नाका. आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें आसा. आमकां दाखोवचें आसा सगळ्या लोकांक की शेती धंद्यातूय प्रॉफीट आसा. सगळ्या धंद्यात प्रॉफीट आसा, प्रोवायडेड करपाचो. आमचे मुख्यमंत्री आमचे प्रेमेंचे तुमकां आनीक सपोर्ट करतले. म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा, आमची शेती आसा वडिलोपार्जीत ते आमी करुया. सरकार 100% तुमच्या फाटीमागे आसा. म्हज्या मतदारसंघात 292 लोकांनी अप्लाय केल्ले. हे हाका सगळ्यांक पयशे मेळलेले आसा. कोणाक मेळोंक ना ताका मत करता. देव बरें करूं सर. तुमची उर्बे भरीत उतरां आमकां सगळ्या शेतकऱ्यांक शेतकी करपाक उर्बा दितली हातूंत मातूय दुबाव ना. कार्यावळ मुखार व्हरतना हांव श्री पेमेंद्र शेट मयेंचे आमदार हांच्या लागीं विनवणी करता की तांच्यांनी ह्या खिणाक आपली उतरां व्यक्त करची. सगळे नमस्कार. गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्यात आज नैसर्गिक आपत्ती येवन ज्या शेतकऱ्यांक लुकसाण जाले तेजी लुकसाण भरपाई म्हणून तांकां मदतीचो हात दिवपाक लागून एक येवजण केली. ते म्हणजे लॉस ऑफ क्रॉप. ह्या स्किमीच्या अंतर्गत पयशाचे तरतूद केली. हो एक मोठो प्रश्न तुमी अंडरलायन करून घेतला. पयशाची तरतूद करप हो एक म्हत्वाचो गोश्ट आसा आनी ती आयज लुकसाण भरपाई आमच्या शेतकार भावा खातीर दिवपाक लागून हो ल्हानसो कार्यक्रम हांगासर आंखलेलो आसा. हांव ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे बालादीक यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे हांगासर स्वागत करता
तशेंच त्याच बरोबर आमच्या मध्ये उपस्थित आसा दिवचल मतदारसंघाचे सन्माननीय आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी, नवनिर्वाचित सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य पद्माकर बळी, कुंदा मांद्रेकर, सुंदर नायक, महेश सावंत, आमच्या दयानंद कारपेटकर आसा हांगा, तशेंच ह्या खात्याचे डायरेक्टर श्री संदीप फळदेसाय, ZDO आसा निलिमा, सगळे आनीक बाकीचे सगळे ऑफिसर आसतले, समोर बसलेले सगळे जाणकार शेतकार भावानो भयणानो, सगळ्यात पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की आमचें सरकार संवेदनशील कशें आसा तेजो हो एक नमुना आसा. म्हणजे आमी फक्त उलोवन दाखयना, ती कृतीन हाडून दाखयता. आनी ही कृती करपाचें जी आमकां धाडस दिल्लेलें आसा तें माननीय मुख्यमंत्र्यान दिल्लेलें आसा. प्रत्येक गोश्ट जी आसा ह्या गोंयांत घडणारी प्रत्येक गोश्ट करपाक लागून जो फुडाकार डॉ. प्रमोद सावंत घेता तो आनीक खंयच्याच मुख्यमंत्र्यांनी घेवंक ना, हेंय बी हांव मानून सांगता. कारण जी मुख्य डिसिजनां घेतलेली आसा ती सरकाराची जी आयची धोरण जी आसा लोकां खातीर हेल्प करप, लोकांची मदत करप, ही धोरण जी आसा ती काहीशेच लोक करूं शकता. आनी ताका तितलें धाडस जाय पडटा, तितलें प्रोविजन करचें पडटा, फायनान्शियल प्रोविजन करचें पडटा. आनी आज ह्या सरकारान ही जी डिसिजनां घेतलेली आसा ती उल्लेखनीय आसा आनी तेजी तोखणाय करी सारकी दिसता. आमच्या सरकारान ज्या ज्या वेळाचेर गरिबांनी आमकां हाक मारली, ते मागीर लॉस ऑफ क्रॉप आसूं किंवा नैसर्गीक आपत्तीन तेंचें घर मोडलेलें आसूं किंवा अटल आसराची स्कीम आसूं, ह्या स्किमीच्या अंतर्गत सदोदीत लोकांक हातभार लागलेलो आसा. हांव हांगासर एक उल्लेख करतां, ही स्किमीक जो हातभार लायल्लो आहा त्या बद्दल डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांचे हांव आभार मानताच. कारण जे शेतकारांचे नुकसान भरपाई जाली, आमचे योग्य ते वेळार आमची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची टीम सगळ्या शेतांनी वचून पर्सनली विजीट केले आनी जी सर्वे जाली तेंच्या अंतर्गत तेंच्यांनी त्या शेतकाराक धाडस दिले, तुमकां कितें तरी आमी लॉस ऑफ क्रॉप ह्या अंतर्गत पयशे हाडून दिता म्हणून. ही स्कीम करता आसतना जी ज्यो अनेक स्किमी ज्यो आसतल्यो, सोशल स्किमी ज्यो आसतल्यो, तितून एकूच उल्लेख करता म्हणजे जो अटल आसरा स्किमीचो. ते 3 म्हयन्या पयलीं आमी आमच्या सरकारान 1-2 कॅम्प घेतले आमच्या मय मतदारसंघात. म्हणजे एक मया घेतलो, एक दिवचले घेतलो आनी एक आमचे सांखळे घेतलो. म्हणजे ह्या दिवचल तालुक्याचेच उलयता हांव. अशे कॅम्प सगळे 40 मतदारसंघात जाले. आनी अटल आसराच्यो जे थक्क बाकी जी उरलेली म्हणजे कोणाचे सँक्शन जावंक नासलेले अर्ज जे उरलेले ते एकदांच सगळे निकालाक हाडप हो एक ध्येय आसलो. हे काम करपाक लागून जे फुडाकार घेतलो तो माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलो. जे अर्ज थंय निकालाक हाडले तितून म्हाजें हांव सांगता, म्हाज्या मय मतदारसंघात 210 फक्त एका वेळाचेर 210 अर्ज सँक्शन जाले आनी भितरले 190 लोकांक पयशे बी येयले. पयशे येयले ते लोक अजून सांगना आमकां येयल्या म्हणून, पूण खबर आहा आमकां खबर आहा पयशे येयल्या म्हणून. आनी सँक्शन ऑर्डरी आमचे कडेन आसा. काही टेक्निकल तांत्रीक कारणां खातीर आमी ह्यो ऑर्डरी अजून प्रत्येक त्या मतदाताक दिवंक ना, त्या लाभधारकाक दिवंक ना. पण पयशे सगळ्याक येतले हेजी आमकां खात्री आहा. आनी हे पयशे अरेंज करपाचें जें काम आहा मुख्यतः म्हाका ह्या डिपार्टमेंटाचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय यांचे हांगासर उल्लेख करीत दिसता. कारण तेंच्यांनी जो फुडाकार घेतलो, आमचे 30 कोटी रुपया आमचे सरकारा कडेन पडत उरलेले, म्हणजे तिजोऱ्यो जातले हे पयशे. हे पयशे युटिलायज करून आमच्या ह्या लोकांक हेचो लाभ दिवप हो तेंच्यांनी एक प्लॅन केलो. आनी 30 कोटी जे खंयचे जे आमचे लोक खंय तरी कोणाचे पयशे सुबेज पावताले पण डेथ जाल्ले आसा तेंच्या अकाउंटाचेर चड पयशे पावल्ले आसता. अशा तरेचे पयशे परत रिटर्न घेवन 30 कोटी रुपया तेचो जमा जाल्ले. आनी हेच पयशे आमच्या ग्राहकांक म्हणजे जे आमचे त्यांनी एप्लाय केल्ले त्या लोकांक दिवपाचें काम. म्हणजे पयसो कसो हाडप, पयशाचो कसो लोकां खातीर वापर करप, हे काम मुख्यतः आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आदेशानुसार आमच्या ह्या डिपार्टमेंटान केलें. म्हणून हांव ह्या डिपार्टमेंटाचे सुद्दां हांगासर तोखणाय करता. आमचे लोक हांगासर पयशे घेतले वयतले पण कृतज्ञता व्यक्त करप हें आमचें कर्तव्य आसा.
हांव मागता तुमच्या कडेन, तुमी सगळे वडील जाले मनीस आसात, आमी सुद्दां रिक्वेस्ट करता आसतना तुमकां एक अशी मनाक पासून कळकळीची विनंती करता, आज तुमी मनान न रावप हें तुमचें कर्तव्य आसतलें. जे सरकार तुमकां संवेदनशीलपणे मदत करपाक फुडें सरता, प्रत्येक गोष्टीक मदत करपाक सरता. सरकारां खूब येयली, सरकारांनी खूब काम केलें, पूण आजच्या सरकारान जें काम तुमकां लोकां लागून आनी स्पेशली शेतकार गरीब लोकां खातीर जे आयज काम करीत आहा ते अशें खंयच्याच सरकारान करूंक ना. ही जाणीव तुमकां आसपाक जाय, आनी ही जाणीव जर प्रत्येक मतदारान जर दवरली जाल्यार आमकां इलेक्शनाक तुमच्या कडेन मत मागपाक येवपाची परिस्थितीच येवची ना. हांव आयज सांगपाक सोदतां, आमच्या जनतेन, गोंयच्या जनतेन आमकां जाय तो सपोर्ट केल्लो आसा. तो मागीर लोकसभेक आसूं, जिल्ला पंचायतीक सपोर्ट करता, पण ह्या सपोर्टाची अपेक्षा अशी आहा आमकां की जितले आमी जीव तोडून जनते खातीर जर काम करता जाल्यार ती सर्वस्वी जनता आमकां सपोर्ट कित्याक करिना. आमची 50% जनता किंवा 40% जनता आयज आमकां सपोर्ट करता, पण आमच्या अपेक्षा अशी आसा की आमकां 50 ते 60% जनता ती आहा ती आमच्या कडेन आसपाक जाय अशी आमची एक इच्छा आसा. आनी ह्या इच्छेक करून तुमी जशे आमकां प्रत्येक जाणांनी आपली कृतज्ञता, आपलो जो भाव आहा तो व्यक्त जर केलो जाल्यार हो विचारांचो विचार हे फैलावत जात वयतले. ह्या सरकारा बद्दल जे बरे विचार आहा ते प्रत्येक अनेक अशा तकल्या पर्यंत पावतले आनी हेजो प्रचार जास्तीत जास्त तुमचे कडून जातलो. हांव अशीच अपेक्षा धरतां. ह्या सरकारान केल्लो वावर म्हणजे आज लॉस ऑफ क्रॉप ह्या अंतर्गत हे आयज लुकसाण भरपाई दितात, पण अनेक अश्यो योजना ज्यो आसा चालू दवरपाक लागून सुद्दां धाडसान जें काम आयज चालू केल्लें आहा, चालू दवरलेलें आसा. केंद्र सरकाराच्या मदतीन गोंय सरकाराच्या आयज ह्या विचारवंत अशा व्यक्तींच्या मनांतसून येणारे हे विचार की गरिबाक हेल्प करपाक जाय, शेतकऱ्याक हेल्प करपाक जाय, ह्या विचारान आमी सदोदीत ह्या जनतेच्या फाटलो आसतले इतलें सांगता आनी थांबता. परत एकदां आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आभार मानून तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता. देव बरें करूं सर. ह्या खिणाक आयज थोड्या शेतकऱ्यांक आमी मुद्दामून एक गजाल सांगता की आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भौमानिस्त डॉक्टर प्रमोदजी सावंत सदोदीत म्हणटा की गोंय सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी सरकार आसा. अंत्योदय तत्वाचेर म्हळ्यार कितें तर दर एका शेवटच्या व्यक्ती पर्यंत गोंय सरकाराची दर एक येवजण पावोवपाचें काम गोंय सरकार करता. आणि हाचे पुराय श्रेय कोणाक वता तर आमचे गोंय सरकाराचे मुखेलमंत्री भौमानिस्त डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां वता. अशेंच आमच्या गोंय सरकारचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत सदोदीत आमकां लाभदायी करता, तशेंच आमकां मार्गदर्शन करता. ह्या खिणाक हांव तांकां विनवणी करता की तांच्यांनी आपली उतरां ह्या खिणाक मांडची. नमस्कार. गोंय सरकारच्या डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही आर्थीक सहाय्य शेतकऱ्यांक दिवपा खातीर जो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला, त्या कार्यक्रमाक खासा करून आमच्या मदीं आसात आमचे मयेचे आमदार बाब प्रेमेंद्र शेट, आमचे दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, आमचे दिवचल तालुक्यांतले सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य, डायरेक्टर एग्रीकल्चर बाब संदीप फळदेसाय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो बाकीचो सगळो स्टाफ, म्हज्या समोर आसलेल्या म्हजे शेतकार भाव आनी भयणानो, सगळ्यात पयल्यात पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे जेंकां आज आमी शेतकरी आदार निधीच्या अंतर्गत कोणाक 40,000चो कोणाक 50,000चो जो चेक मेळटलो तांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान ताळयो वाजोवन सगळ्यांचे अभिनंदन करता. म्हाका दिसता आमी पळयता की पावसांत जाल्ल्या मेजर लॉस हाच्या खातीर आमकां शेतकरी आदार निधीच्या अंतर्गत जवळपास आमी 3,950 लोकांक 368 लॅक्स म्हणजे 3,68,00,000 रुपया आज डिस्ट्रिब्यूट करता. ही बरी गजाल न्ही. माझ्या बरोबर भारत माता की देशात सगळ्यांना आदर करून भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा. हांवें फक्त हे कित्याक सांगता
म्हणजे सरकारान तुमकां उतर दिलें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी खरें डिसेंबरानूच दिवपाचें आसलें कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून थोडोसो उशीर लागलो पण आमी उतरा प्रमाणे तुमकां तें कॉम्पेन्सेशनाचें प्रॉम्प्ट कॉम्पेन्सेशन दिलें. हांव उलोवच्या पयलीं डॉक्टर चंद्रकांत शेटये उलयलो ताणें सांगलें 100% दिना सरकार, निदान लॉस जाला ताच्या 50% तरी तुमकां सगळ्या जाणांक दिलां आनी तें काम आमी प्रॉम्प्ट रित्या केलें. पेमेंद्र शेट हेणी जशें सांगलें आमकां निदान आमी मेळ्ळे काय मेळ्ळे म्हणपाक जाय. म्हणजे आमकां चॅक मेळ्ळो काय चॅक मेळ्ळो म्हणून सांगूंक जाय. कितें जाल्यार सांगता हांव पयर बातमी वाचली हांवें पयशे सगळ्यांच्या अकावंटाचेर पावले म्हणून कोणूच सांगूंक ना पयशेच पावले म्हणून. म्हाका दिसता हांवें संदीप फळदेसाक फोन केलो अरे पावना पयशे तूं अर्द्यांचे पावले म्हणलो. लोकांक कशें कळटलें काय म्हटलें फाल्यां सकाळी 20 मध्ये बीन पेपराक कांयच हाडचो ना मेळ्ळाय म्हणून हाडचो ना. तेणी मेळपाक जाय म्हणून 4-5 बातम्यो हाडलेल्यो व्हडल्यो कितें म्हणून सगळ्यांक पयशे मेळोंक जाय म्हणून. बट मेळ्ळ्या उपरांत एक तरी बातमी येवपाक जाय म्हणजे 100% लोकांनी एप्लाय केल्ले पळय न्हू आनी जे इलिजिबल आसले तितक्यांच्या शेतांनी आमचे ZDO मुद्दामून शेतांनी गेले तांच्यांनी सर्वे केलो तांच्यांनी पळयले आनी एप्लाय केल्ल्या 100% लोकांक आज आमी पयशे दिता. हांव खरोखरूच सांगता माझ्या डिपार्टमेंटल स्टाफाचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. विरोधकांनी टिका केल्ली हे बेश्टेच सांगतात म्हणून हे पयशे दिवचे ना म्हणून पण आमचें सरकार जें सांगता तें करता त्या खातीर विरोधकाच्या टिके खातीर रावूंक ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता शेतकऱ्यांक आज कॉम्पेन्सेशन दिता आसतना म्हाकाय समाधान जाता की ताका लॉस जालो की तेणी आपले पयशे मोडलेले. निदान भात घरांत आयिल्ले जाल्यार ताका समाधान आसतलें बट ते भात घरांत येवंक ना. निदान ताका थोडे तरी पयशे ताका मेळचे म्हणजे ताच्या अकावंटार आमी पयशे घालपाक शकले. हांव चड वेळ उलोवचो ना 5 मिनटाच्या भितर तुमच्या सगळ्यांची सँक्शन लेटरां तुमकां मेळटली आनी तुमच्या अकावंटाचेर पयशे ऑलरेडी थोड्या जाणांच्या काल डेपॉझीट जाल्यार थोड्या जाणांच्या सोमार दीस उरलेल्यांच्या डेपॉझीट जातले जे तुमी मंगळारा वचून पयशे काडूं येता. पण हे सगळें सांगता आसतना आमी पळयता की शेतकरी आदार निधीन न्ही आमी सगळ्या तरेचो सपोर्ट प्रत्येक फावटी आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करीत आसा आनी कम्युनिटी फार्मींग इज द सोल्युशन. आमी गांवांत इल्ले शेत करता तितून कांय जावंक शकना बट सगळें मेळोन जर आमी कम्युनिटी फार्मींग एकत्र रित्या केलें जाल्यार ताचो खूब व्हडलो फायदो जावपाक शकता. सांखळी मतदारसंघात हांवें इनिशिएटीव घेवन ताका कुडण्या आमोण्या आनी सुर्ला 3 कडेन कम्युनिटी फार्मींग कंप्लीट करपाक लायिल्लें. फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर कम्युनिटी फार्मिंगाची स्कीम ही पुराय कंप्लीट जाता. सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्या खातीर परत एकदा रोवपाक सुरवात करची. नाजाल्यार आमी येदे व्हडले फेन्सींग करूनय कांयच फायदो ना. म्हणजे हांव आमोण्याच्या बाबतींत उलयता आसतना सदांच सांगता की शेत रोवपाक जाय म्हणून आमी आतां पर्यंत म्हाका दिसता कितले कोटी मोडले मामा 41 कोटी रुपया मोडल्या. 41 कोटी रुपया कित्याक खबर आहा बांद बांदपा खातीर खारें उदीक शेतान येवंक जायना म्हणून. निदान ते 41 कोटी जे आमी मोडल्या तितके तुमकांच मेळोनी आमकां नाका. तुमकां मेळ्ळ्यारूय आमकां पावले म्हणून त्या खातीर निदान ते तरी करून आमी ते पयशे हे आमकां परत मेळपाक जाय. आमी सातत्यान पळयता की पावसांतलें शेत हे खूब फावटी लॉस जावपाचे चान्सीस आसा बट वायगणे शेत रोवपा खातीर खूब व्हडलो स्कोप गोंयांत न्ही ग्रामीण भागांत सगळी कडेन आसा आनी तितून मेजर मोठ्या प्रमाणांत लॉस जायना. आतां वायगणे शेत रोवपाक जाय ताच्या खातीर सदांच भातूच लावपाची गरज ना. तरी तेणें अल्टरनेटीव पीक घेवपाक सुरवात करपाक जाय आनी त्या अल्टरनेटीव पिकाच्या माध्यमांतल्यान अळसाणा आसतलो चवळी आसतली फॉडर आसतली वीच इज अ कॅश क्रॉप जाका आमी म्हणटा. हॉर्टिकल्चर आसात बट ताज्या भायर सुद्दां गोरवांक घालपाचे फॉडर आमी लावपाकूय पयशे दिता आनी परत ते फॉडर आसा तशें 8 रुपया किलो मरे आतां काय 4 रुपया 5 रुपया किलोन विकतूय घेता. एक तुमकां गव्हर्मेंट लावपाक पयशे दिता तुमी हेक्टरी लायत जाल्यार आमी कितले दिता एका हेक्टराक फॉडर लायत जाल्यार 20,000 रुपया आमी पर हेक्टराक लावपाक दिता आनी तेच परत आसा तशें तेजे आनी 40-50 हजार रुपया म्हणजे डेरी आहा ते वयल्यान विकत 5 रुपया किलोन विकत व्हरता. तुमी म्हणटले फॉडर लायले जाल्यार कोण विकत व्हरतले. गोंयांतले सगळे वेटरनरी फार्मर्स हे सगळे भायल्यान हाडटा त्या पेक्षा तुमी लायले जाल्यार तुमच्या कडल्यान विकत व्हरतले. म्हणून हांवें सांगलें आमी ट्रेडिशनल फक्त भात शेतीचो विचार न करता
आतां वेगवेगळ्या कमर्शियलाचो विचार करपाची गरज आसा. थोड्या दिसाच्या पयलीं तेंच्यांनी हळदीची मोठ्या प्रमाणात लागवड सुरवात केल्या. दॅट इज ऑल्सो द कॅश क्रॉप. आमी जर हळदी लायली जाल्यार ते कॅश क्रॉप खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. आज अळसाणो कसो किलो आहा? शंबर कसो जाल्यार 400 रुपया किलो आहा. काम कितलें पडटा लावपाक? सुंदर लायला मरे. हां, काम कितलें पडटा? हां, फक्त एकदा मशीन घातलें आनी अळसाणो मारलो उदीकूय घालचें पडना. पडटा मागीर लावपाक कोणी आमी येवपाचें? निदान हे शेतकऱ्यांनी लावपाक जाय. हे जर लायले विच इज अगेन कॅश क्रॉप आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ताका डिमांड आसा. खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे गोवा बागायतदारांक विकूंक वचपाची गरज ना. तुमच्या घरा कडेन येवन विकत व्हरपी लोक आसात. ताका पॅकींग ब्रँडींग करून खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे FPO म्हणजे फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन बिचोरेचो अध्यक्ष आमचो विश्वंभर आसा. ते सगळे मार्केटींग तुम्ही जर लायत जाल्यार ते मार्केटींगूय खूब मोठ्या प्रमाणात करता. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा. आमी आतां जिल्हा पंचायती कडेन कम्युनिटी फार्मींग हो विशय दिला. तेंच्यांनी आतां शेतान वयचें. सुंदर एकटोच वयतलो. पद्मा तुवें वचपाक लाग आतां शेतान. सगळ्या झेडपींनी आसा तितलीं शेतां ही कम्युनिटी फार्मिंगाच्या अंतर्गत लावपाक तांकां सपोर्ट करपाक जाय. डिपार्टमेंटाचोय सपोर्ट घेवपाक जाय. आनी कम्युनिटी फार्मींग खूब मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आमकां लागपी फुलांय जी आमी भायल्यान हाडटा ती फुलां सुद्दां हांगा जावपाक शकता. आमी जे म्हणटा की ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनेंतल्यान आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 करपा खातीर तुमीच सगळे जाण हे स्वयंपूर्ण गोंय करूं शकता. जे डेरीच्या बाबतींत आसतले, नुस्तें पिकोवपाच्या बाबतींत आसतले, फुलां करपाच्या बाबतींत आसतले आनी भात शेती करपाच्या बाबतींत आसतले. हे जर आमी करपाक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थान गोंय स्वयंपूर्ण जातलें. हे करपाक तुमकां जो तेंको जायो तो आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन तुमकां सगळो सपोर्ट मेळटलो. नो डावट थोडेशे प्रॉब्लेम आसतले आमचे ZDOच आपल्या लेवलाचेर हे सोडयत आसा. आजुनूय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी तुमकां सपोर्ट दिता. पण त्या खातीर तुमी सगळ्या जाणांनी आपल्या परीन काम करचें. म्हणजे म्हाका सांगता आसतना एक बरें दिसता की गोंयांतलो शेतकऱ्याक म्हणजे इतर राज्यांत शेतकरी आत्महत्या करता. आमकां चुकून सुद्दां असो विचार सुद्दां केन्ना मनान आमच्या येवचो ना. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट आमचो सरकार तुमकां करता. आनी हाच्याय फुडें तो आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात आमची करपाची तयारी आसा. मागीर ते डेरी फार्मिंगाक आसूनी किंवा एग्रीकल्चराक आसूनी किंवा ते पिसिकल्चराक आसूनी ते नुस्तेकारा खातीर आसूनी. आनी एक फुडलो वचून सांगता हांव की हे आज सपोर्ट दिता आसतना 1200 लोकां कडेन तांची कृशी कार्ड नासली. बट कृशी कार्ड नासतना सुद्दां आमी तांकां पयशे दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकारान केलां. कृशी कार्ड नासतना कोणूच पयशे दिना. आनी हे सगळें वयता आसतना तुमी तुमचें किसान क्रेडीट कार्ड घेवचें, तुमी तुमचें सॉयल हेल्थ कार्ड घेवचें. तुमी म्हणजे इवन दो शेतकऱ्या खातीर जो किसान क्रेडीट लोन मेळटा ते किसान क्रेडीट लोन जवळपास आतां 5 लाख रुपया पर्यंत मेळटा. कितले? 5 लाख रुपया पर्यंत मेळटा. तुमी खंयच्याय नॅशनलायज बँकेन वचून सांगात आनी जर बँकेन दिवंक ना जाल्यार आमच्या ZDO येवन सांगात. तुमकां ZDO कम्युनिकेट करून दिता. तुमचें शेत थंयसर पेपर घाण दवरपाची गरज ना. तुमी फक्त वचून तुमचे पेपर दाखयल्या पुरो, तुमचें किसान कार्ड दाखयल्या पुरो तुमकां ते KCC करून दिता, किसान क्रेडीट कार्ड. आनी त्या क्रेडीट कार्डाचेर 1 लाखा पासून 5 लाख रुपया पर्यंत विदाउट एनी गॅरंटी. गॅरंटी कोणाची? कोणाची गॅरंटी? मोदीची गॅरंटी. मोदीच्या गॅरंटीचेर 5 लाख रुपया पर्यंत तुमकां दिता. आनी ते याद दवरून म्हाका दिसता तुमी थंयच्यान तेय पयशे घेवचे. आमी पळयता की पुराय देशांत आयज पर्यंत शेतकऱ्याक शेतकरी आधार निधी डायरेक्ट तेज्या अकावंटाचेर घालपाचें काम जेका आमी DBT म्हणटा. जे 2000 रुपयाची किंमत कदाचित आमच्या गोंयकारांक ना. आमच्या भायल्या लोकांक 2000 रुपया सुद्दां खूब व्हडलें दिसता. पण वर्साक 6000 रुपया फॉर्म भरिनासतना घालपाचें काम ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फाटल्या 10 वर्सांक कंटिन्युअसली करीत आसा. हेजें व्हडलें काम सातत्यान मोदीजी करता. म्हणजे हांव परत एकदा म्हणजे शेता खातीर जायत्यो गजाली हे आमचें सरकार करता. आज नॉट ओन्ली एज अ मुख्यमंत्री पण म्हाका सांगता आसतना खूब अभिमान जाता.
आज शेतकी मंत्री म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय म्हाज्याच कडेन आसा म्हणूनय म्हाका सांगता आसतना हें खूब बरें जाता की एज अ ओन एग्रीकल्चर मिनिस्टर तुमकां सगळ्या जाणांक आयचो निधी हो फावो जाता. परत एकदां हांव तुमकां सगळ्या जाणांक फुडलें शेत बरें लावपा खातीर म्हणजे आतां सद्या अडचणे लावपाचें बरें लायलें लावना तितक्यांनी वचून लायात म्हाका दिसता. सगळ्या जाणांक अडचणे लावपाकूय आनी बाकीची सगळी शेती करपाक तुमकां आजुनूय कितें टॅक्निकल सपोर्ट जाय आमचे डिपार्टमेंट प्लस ICR आनी इवन जो आतां आमचे एग्रीकल्चर कॉलेज हे सगळे तुमकां सपोर्ट दिवपा खातीर सातत्यान तयार आसा. तो सपोर्ट तुमकां मेळटलो इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें. देव बरें करूं सर. तुमची उतरां ही आमकां सगळ्यांक आमच्या शेतकऱ्यांक लाभदायी ठरतली हातून मातूय दुबाव ना. हांव सगळ्या लागीं मागता की जोरदार ताळ्यांनी आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याक धन्यवाद करूया. तशेंच आमच्या मजगती रुपेश देसाय धार कोंडोळ्याचे ZP आयिल्ले आसा. हांव आमचे स्टाफा लागीं मागता की तांच्यांनी ताका फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. देव बरें करूं. तशेंच सुंदर नायक हांकां फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करचें. देव बरें करूं. फुडल्या खिणाक आमचे मुखेलमंत्री भौमानीस डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां विनवणी करता की तांच्यांनी पीक नुकसान भरपाई मंजुरी पत्राचें वितरण करचें. तशेंच हेर मानेस्तां लागीं मागता की तांच्यांनी हें वितरण करपाक मदत करची. सगळ्यात पयलीं हांव सांगली मतदारसंघाचे जे आमचे शेतकरी भाव आसा तांची नांवां घेता. मुकुंद फट्टे, रुपेश गावस, संजय फट्टे, सर व्हेरी गुड थँक्यू. तशेंच आमचे बिचोली मतदारसंघातले शेतकरी जे आसा रुक्मिणी घुरे, सिद्धार्थ जोशी, सुहासिनी शेट्ये हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी मुखार येवन लेटर कलेक्ट करचें. रुक्मिणी घुरे, सिद्धार्थ जोशी, सुहासिनी शेट्ये. तशा उपरांत आमच्या मये मतदारसंघातले शेतकऱ्यांची नांवां हांव घेता. सुप्रिया वळवयकर,